बोमा पंचायत कार्यालया सामकार स्कूटर आणि मोटरसायकलीमध्ये भिरांकूळ अपघात जालो। या अपघातात स्कूटर चालक मुकुंद सरनायक हाका मरण आयले। ह्या प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिशेन मोटरसायकल चालक विश्वजीत कावडे हाच्या आड गुन्यांव नोंद केला। म्हाड्डोळ पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत एक अपघात जालो की बोमान राती सुमार स्कूटर आणि मोटरसायकलांची भितर अपघात जाला। स्कूटर आसलो तो मुकुंद सरनायक हाका अपघातात मरण आयिल्लें आसा आणि जो विश्वजीत गावडे हाचेर सद्याक म्हाड्डोळ पुलिसांनी केस रजिस्टर केल्ली आसा आणि सद्या जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते म्हाड्डोळ पुलीस करता आणि जो मरण आयला तेज्या आज पोस्टमॉर्टमा खातीर तेका धाडलेलो आसा अशें म्हाड्डोळ पुलिसांनी सांगलें। मोल्या कासावले वाठारात आयतारा राती एसटी बस आणि कंटेनर ट्रकामदी अपघात जालो। या अपघातात बसीतले 2 प्रवाशी जखमी झाले। मोले कासावले हांगा एसटी बस आणि कंटेनर यांचे भितर अपघात जालो। जी एसटी बस आसा ती गोंयच्यान वयर वयताली आणि कंटेनर जो आहा तो गोंयान वयतालो। जो ओवरटेक करून कंटेनर वालदाचे वयतालो आनी तेणें सरळ तिका एसटीक व्हरोन धपको दिल्लो आसा आणि त्या एसटीतले 2 जाण प्रवाशी जखमी जाल्ले। तांकां तिस्कार हॉस्पिटलांत व्हरोन तांकां किरकोळ जखमी आसल्या कारणान तिस्कार हॉस्पिटलांत व्हरोन तांकां उपचार करून तांकां घर धाडलेले आसा आणि हेचो तपास जे आसा ते कुळे पुलीस करता। बोलेंच्यान एकनाथ खिडेकर।